नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबावणकर. 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर रेंट कार आनी टँकरी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. अपघातांत 2 जाणांक आयले जाग्यारूच मरण. कारीचो जालो चुरो. केंद्र सरकाराच्या खण क्षेत्र सुधारणा येवजणे खाला गोंयाक 400 कोटी रुपया निधीची आयला मंजुरी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण बंद पडिल्ले राज्यांतले खणकाम परतून सुरू करपाची प्रक्रिया सरकारान केल्या सुरू. मुख्यमंत्र्यान दिली म्हायती. फेरयेंतल्यान गाडी भायर काडटा आसतना अदमास चुकून कार गेली उदकांत. दिवचलच्या सारमानस फेरी धक्क्यावयली घडणूक. थळाव्यांनी कार चलोवप्याक काडलो भायर. आमकां घाटी म्हणू नाकात, आमी तुमचेच भाव. उत्तर भारतीयांनी जमिनी विकल्यो मात आरजी आमच्याच फाटल्यान कित्याक लागला? कन्नड साहित्य परिशदेच्या अध्यक्ष सिद्धण्णा मेट्टीचो प्रश्न. कारांजळे दर्यांत जाल्ल्या ओशियन मॅन सर्तीच्या आयोजनात ना IPS अधिकाऱ्याचो हात. पर्यटकांच्या सुरक्षेची घेतले जतनाय, सांगता पुलीस महासंचालक आलोक कुमार. मडगांव पालिकेत दिसावड्याचेर काम करपी कामगारांनी कॉन्ट्रॅक्ट सोंपिल्ल्यान बंद दवरले काम. कामगाराच्या भुमिकेक लागून नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराक फुटलो घाम. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर रेंट कार आनी टँकरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत 2 जाणांक जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातांत कारीचो चुरो जालो, तशेंच टँकर रस्त्यार उमटली. अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार आयतारा 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत परशुराम तलवार ह्या 38 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. विरुद्ध दिकेन दोनूय दुचाकींची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात जालो. दुसरी दुचाकी चलोवप्यान पळ काडलो. अपघाता उपरांत परशुरामाक पयलीं जखमी अवस्थेत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केलो, मात दुर्दैवान ताका उपचारा वेळार मरण आयलें. अपघातांत कारणीभूत थारिल्लो दुसरो दुचाकी चालोवप्याचो सोद चालू आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांनी दिल्या. उसरा राती मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या मुखारल्या रस्त्याचेर एक भिरांकूळ अपघात जालो आनी ह्या अपघाताक मडगांव म्युनिसिपालिटीक काम करपी म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीक ड्रायव्हर म्हणून काम करपी परशुराम तलवार जो रुमडामळ हांगा रावतालो ताका गंभीर रित्या हो जखमी जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो अपघात जो आसा काल राती उसरा घडलो तेन्ना परशुराम तलवार जो आसा तो रेल्वे स्टेशना कडल्यान रुमडामळ हांगा आपल्या घरा वतालो आनी फाटल्यान जी बायक येताली ताणें हाका जबरदस्त धक्को दिलो आनी त्या धक्क्याक भितर परशुराम तलवार गंभीर जखमी जालो. हो बायकवालो आसा हो थंयच्यान ताणें पळ काडली आनी अजून तो आयडेंटिफाय जाल्लो ना. दुसरें म्हणजे परशुराम तलवाराक रोखडोच दक्षिण गोंयच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केलो. थंयच्यान ताका जखम गंभीर आशिल्ल्या कारणान ताका GMCक व्हेलो आनीक GMCक उपचार घेता घेता आज सकाळीं परशुराम तलवाराक मृत घोशीत केलो. परशुराम तलवाराक मेन म्हणजे जो फाटल्यान जी बायक येताली ताणें धक्को दिल्ल्या कारणान तो जखमी जालो. सध्या मडगांव पुलीस जे आसात ह्या बायकवाल्याचो शोध घेतात. कोणें परशुराम तलवाराक धक्को दिलो, कसो एक्सिडेंट जालो, खंयची बायक आशिल्ली. पूण मेळटे म्हायती प्रमाणे ही एक बायक आशिल्ली आनी तो बायक खूब भरधाव वेगान आशिल्लो. सद्याक परशुराम तलवाराचेर अंतिम संस्कार जाल्ले आसात. ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करतां. गाडी रिवर्स घेताना अदमास चुकिल्ल्यान कार थेट उदकान गेली. दिवचलच्या सारमानस फेरी धक्क्यार हो अपघात घडलो. थळाव्यांनी धांव मारून कार चालकाक गाडयेंतल्यान भायर काडलो.
दिवचलच्या सरमानस फेरी धक्क्यार फेरयेंतल्यान गाडी भायर काडटना अदमास चुकलो आनी कार थेट उदकांत गेली. कार चालकाक थळाव्या लोकांनी भायर काडिल्ल्यान तो वाटावलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गाडी फेरयेंतल्यान भायर काडटना ती मदीं बंद पडली आनी ती रिवर्सान वयर येवची ती थेट उदकांत गेली. गाडी चड खोल उदकांत बुडूंक ना. घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी धांव मारून गाडी भायर काडली. गाडी रिवर्सान भायर काडटालो सो हांव ऑलमोस्ट स्टॉप दिवपाक पावल्लो. फाटीकून वयतालो भितर सो हांवें ब्रेक मारले आनी मीनवायल गाडी बंद पडली आनी गाडी रिवर्सान आसतना सुद्दां फुडें गेली आनी 2-3 सेकंदान गाडी भितर पावली. सो मीनवायल हांवें दार ओपन केलें आनी म्हाका गाडी उदकान एंटर जाले आनी लकीली हांव भायर येयलो. तूच येयलो हांव एकटो आसलो गाडयेन. तूच भायर सरलो. हांव भायर सर हांव गाडयेंतल्यान भायर येयलो पूण मागीर लोकांनी हेल्प केलो म्हाका भायर येवपाक. आनी कोण हांव टोका वयल्यान घरा वयतालो पळोवन. तो प्रकार घडलो पळय सारको वायट दिसता की अशें घडचें न्हू. आयज देवान आयज ते भुरगे साल्वार केलो. आयज तो गाडी भायर काडटालो आनी ताका ब्लॉक करून ती गाडी बाबा हेची बंद पडली आनी मागीर तो कन्फ्यूज जावन बाबा तेणी दार उगडलें आनी भायर सरलो म्हणून तेचो जीव आयज वाचलो. नाल्यार आयज तो आमकां हाती मेळचो नासलो. आमचोच तो मित्र कामा वचून येतालो गाडी घेवन आनी हे कंडिशन पयलें रावपाचो खूब हेवी स्लोप आहा येता. हो स्लोप जाता तिका कट करून लेवलाचेर हाडीत न्हू जाल्यार मातशें हांकां ट्राफिकाक सुद्दां बरें पडटालें. आनी एक गोश्ट म्हणजे कितें जेन्ना फेरी येता पळय फेरींचे लोक देंवता पळय ताका सारके गाडयो काडून सुद्दां दिना हे जे घालपी आहा ते हांगा एक निरीक्षक रोखो ठेवून हो सुरळीत हो रूट करपाचो असो हांव मागता. गोमंतक टीव्ही खातीर सरमानस दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. आमकां घाटी म्हणू नाका, आमी बदलल्यात. आमच्यांतले कांय जाण सरपंच म्हणून वेंचूनय आयल्यात. आमी तुमचेच भाव, आमकां सपोर्ट करात. आमी तुमकां वेंचून येवपाक मजत करतले. कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी उलयलो. गोंयच्या कांय मतदारसंघात आमची मतां आसात. उत्तर भारतीयांनी जमनी घेवन गोंय काबार केला. मात अशें आसतना फकत आमच्या सारक्या गरिबांकूच कित्याक लक्ष करतात म्हणून सिद्धण्णान आरजीपीक प्रश्न उपरासला. म्हणू नाकात, आमी तुमचेच भाव, आमकां सपोर्ट करात. आमी तुमकां वेंचून येवपाक मजत करतले अशें कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हांणी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक सांगलें. देशांत संविधान आसा हाका लागून कोणूय खंयसरूय रावपाक शकता. आमी गोंयांत रावतात, गोंय आमचें मानतात. आमच्यो कितल्योश्योच पिढयो गोंयांत गेल्ल्यो. उत्तर भारतीयांनी जमनी घेवन गोंय काबार केलां. मात अशें आसून लेगीत आमच्या सारक्या गरिबांक तुमी कित्याक लक्ष करतात, आमकां घाटी कित्याक म्हणटात असो प्रस्न सिद्धण्णा मेटी हांणी आरजीपीक केलो. सगळे लामाणी गुन्यांवकार आसनात. आमी हांगा पोटा खातीर काम करतात, चोरी करिनात. आपणाक तुमचें नांव घेवपाक लेगीत लज दिसता. रातचो ग्लास घेवन बसून तूं उलयता अशें म्हणीत सिद्धण्णा हांणी मनोज परबाचें नांव घेनासतना ताचेर टिका केली. आमी सांगता घाटी 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 म्हणून सांगता पळय. हांव ताका आनी एक फावटी रिक्वेस्ट करता. पळय आमी कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा आमी नेबर स्टेट. आमी भाऊ भाशेन आसा. हांव सुद्दां आतां 53 एजार आसा. हांव हांगा जन्म घेतलो, हांगा शिकलो, सगळें जालेलें आहा. आमकां कित्याक तुमी घाटी 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 म्हणून आमकां हर्ट करता. आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता, घाटी म्हणनाका. आमी तुमचे बरोबर आसा. काम करता मरे, पोटाक लागून काम करता. कोणा ते घरान चोरी करता सांग, कोण तरी आसतले. प्रत्येक स्टेटाची प्रत्येक प्रचोदनकारी भाशण दिवपाची लोक आसा. प्रत्येक स्टेटार आपले आपले हे आसा, गुंडागिरी करता आसा. सगळे आपल्या आपल्या स्टेटाची सगळे लोक तशी आसता न्हू. ते 100 लोकांक 3-4 लोक असतात. ते भारतीय संस्कृती घेऊन फुडें वचपाचें. तो आरजी 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 अरे बाबा आरजी कोणाक रेव्होल्युशनरी खंय संविधान ना. सगळे कोण संविधानाची सकल येता. आमी आज संविधान हा म्हणून आमचे तुम्ही सुद्धा MLA जाऊ शकता, MP जाऊ शकता, मंत्री जाऊ शकता. पहिली सुद्धा चांगलं तुका तुझे नाव घेवपाक आमकां लज लागता. म्हाका तुझे नाव घेवपाक लज लागता. तू केन्ना तरी रातचे खंय तरी बसून खंयचे तरी ग्लास घेवन बसून तू उलयता. म्हाका खबर आहा. तशें सांगनाका. तू माझे भाऊ, तू माझे भाऊ. हांव तुका भाऊ म्हणून तुका रिक्वेस्ट दिता. तशी करनाका, तशी सांगनाका. तुझे सगळे कुंडली काढून बसलेले लोक
आणि तरी सुद्धा आम्ही तुमकां वगी आसा, चड आमी तुमकां काय सांगू ना. फक्त तूं बारीक बारीक फूल विकपाची, नुस्तें विकपाची आणि व्हेजिटेबल विकपाची. अरे बाबा तूं वच मरे, आख्खे सगळे लोक हांगा नॉर्थ इंडियाचे लोक हांगा सगळे गोंया काबार केले मरे, व्हडलो व्हडलो लँड घेतलो मरे, व्हडलो व्हडलो काबार केले मरे. तू जुवारी खंय येयलो, जुवारी गरीबाक तू हे करता, फोटार मारता. आणि आता जुवारीचे कोण कोण असं 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये स्क्वेअर मीटर विकता मरे. सरपंच झाले की तुम्ही त्यांचा सत्कार करपा जाय. काय व्हडलो विषय ना ते. आम्ही आणि तुम्ही भाव भाशी ना. तुम्ही आम्ही तुमका वोट घालूक ना. अख्खे मुख्यमंत्री करपाक आमची वोट आसा मरे. 1 कॉन्स्टिट्युएन्सी तू ग्रामपंचायती झाल्या जाल्यार तू आमकां गाठी तो लमाणी हे लमाणी म्हणून सांगता. सगळे लमाणी क्राईम असना. तू लमाणी क्राईम असा, सगळे लमाणी क्राईम असना. पुढे जिल्हा पंचायती निवडून हाडटा आम्ही, एक MLA काडटा. तुझे बी आशीर्वाद जाय आमकां. आम्ही तुमकां आशीर्वाद करता. तुम्ही खंय तरी रावले जाल्यार कन्नड रोड तुका घालपाक सांगता. अशी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 25,000 अशी वोट आसा. थंय गरीब बस्ती आहा. तू व्हडले लोक असतात त्यांना गरीब बस्ती असपा जाय. थंय भांडे सामान धुवपाक, गार्बेज क्लीन करपाक, सगळे ते व्हडलो बिल्डिंग काही असतात धाकटे घर असपाक जाय. तू चित आणि तुका हांव भाव म्हणून तुका सांगता. तू परत घाटी म्हणून सांगनाका. पळय आमचे कपडे पळय आणि तुझे पळय. हांव तुका हीट करना, घाटी म्हणून सांगनाका. हांव तुका पाय पडून हात जोडटा. प्लीज हांव तुका अनेक पाटी सांगता, तू व्हडलो लोकांची फाटल्यान पड. तुझे भविष्य पुढे उज्ज्वल जाता. तू गरिबाची फाटल्यान पडून ताजे शराब घे नाका. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कारंजळे दर्यांत जाल्ल्या ओशियन मॅन सर्तीच्या आयोजनात खंयच्याच IPS अधिकाऱ्याचो हात ना. याविषयी आम्ही थळाव्या पुलिसांकडेन चर्चा केल्ल्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता. दुसरे वटेन जैतार पेडण्या रेंव वेवसायांतल्यान जाल्ल्या फारपेट प्रकरणात अटक केल्ल्या IRB पुलिसांचेर योग्य ती कारवाय करतले म्हणूनय DGPन सांगले. करंजळे दर्यांत जाल्ल्या ओशन मॅन सर्तीच्या आयोजनात खंयच्याच IPS अधिकाऱ्याचो हात ना. एग्बर्ट परेरा मारबडाई प्रकरणातल्या पुलीस उपनिरीक्षकाची चौकशी सुरू आशिल्ल्याचे DGP आलोक कुमारान सांगले. कांय पुलिसूच गुन्यांवकारी घडणुकांनी सामील असतात, तांचेर आमी योग्य ती कारवाय करतात. कांय जाणांक लागून सगळ्याच पुलिसांक दोश दिवप योग्य न्हू. पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या, मोठ्या प्रमाणात पर्यटक गोंयांत येवपाक लागल्यात. पर्यटकांचे सुरक्षेचे दिश्टीन पुलीस पावलां उखलतले अशें तांचें म्हणणें. कळंगुटे पर्यटकांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचे फाटभुंयेर ते उलयताले. टूरिज्म मिनिस्टर ने कि एक IPS ऑफिसर ने इलीगली जो इवेंट किया था कारंजलम में, वो कौन IPS है? आपको कुछ जानकारी मिली है उसके ऊपर? लोकल पुलिस से हमने बातचीत की थी और इसके बारे में लोकल पुलिस ने तो बिल्कुल ही साफ डिनाई किया है कि कोई कॉल उनको किसी भी ऑफिसर चाहे पुलिस या बाहर से कोई आया था जिसमें किसी तरह की दबाव की बात उन्होंने कही है. इनफैक्ट पुलिस को जब पता चला तो इमीडिएटली उनको राउंड अप किया गया था, क्योंकि खबर ये मिली थी कि कुछ व्हीकल्स आ गई हैं वहाँ पे बीच के ऊपर में. तो इमीडिएटली राउंड अप किया, लीगल एक्शन भी लिया और उसमें फिर आपको पता है अरेस्ट भी इफेक्ट किया. सर कल गन शॉट में 2 IRB पुलिस उसमें शामिल है, ऐसा न्यूज़ आया था. हाँ, उनको हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं और सख्त से सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले रहे हैं. चाहे कोई सिटीजन इन्वॉल्व हो किसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में, उसमें भी लीगल एक्शन लेंगे. और अगर कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व होता है तो ऑफकोर्स उनके खिलाफ और भी सख्त एक्शन, मतलब उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाएगा. पिछले दिनों में भी जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हैं उनको हम लोगों ने टर्मिनेट किया है. एंड वी विल एक्सप्लोर दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ टर्मिनेटिंग सच एलिमेंट्स ऐसा भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि वो कोई गैंग, क्रिमिनल गैंग में भी इन्वॉल्व है करके 2 IRB. वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. अगर उनको और भी चीज़ें सामने आती हैं तो उसी हिसाब से और भी एक्शन उनके खिलाफ जो भी सेक्शन ऐड हो सकते हैं ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में ऐड किया जाएगा. सर जब पुलिस ही ऐसे एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर सवाल उठते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट इस चीज़ में है, पर इस तरह के एलिमेंट्स क्या है ना कि हर जगह जो है लोग ऐसे हैं जो हर संस्था में ऐसे लोग होते हैं जो कि जो चार्टर है संस्था का उससे भटक जाते हैं. पर उनको ट्रैक करना, उनको समय से वो करना और फिर ऐसी कोई चीज़ नोटिस में आती है तो सबके लिए एक जिसको कहते हैं लेसन सेट करना
इस तरह का एक्शन जिससे लेसन सेट हो। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जैसा हमने बताया पिछले साल भी हम लोगों ने और इस साल भी कई लोगों को टर्मिनेट किया है जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हैं। और ये हमारी हमेशा कोशिश होती है कि कोई भी पुलिस वाला कहीं पे भी अगर गलत करता है तो उसमें उनको सख्त से सख्त। तो मारगांव इंसिडेंट में भी कुछ हुआ है, टर्मिनेट किया इसको, पुलिस डिमांड किया लोगों ने कि मारगांव इंसिडेंट जो हुआ था पुलिस स्टेशन के अंदर पीएसआई ने जो उसको मारा था वो नहीं, अभी वो इंक्वायरी का विषय है, क्योंकि देखिए सज़ा जो दी जाती है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है एक जैसी सज़ा होती है, जहाँ जैसी गलती होगी उसको उस तरह की सज़ा मिलेगी। तो उसमें इंक्वायरी का विषय है। इंक्वायरी जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह कंक्लूड होगी उस समय जो सज़ा मुनासिब समझी जाएगी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा वो उनको दी जाएगी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मडगांव पालिकेत दिसावड्याचेर काम करपी कामगारांचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपिल्ल्यान ताणें सोमारा काम बंद दवरलें। कामगारांनी कामार येवचें म्हणून नगराध्यक्षान तांचेर दबाव हाडून पळयलो, पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना। मडगांव पालिकेत काम करपी कामगारांचो कंत्राट ऑक्टोबराच्या 31 तारखेर सोंपलो। कंत्राटाचें नूतनीकरण करूंक नाशिल्ल्यान कामगारांनी सोमारा काम बंद दवरलें। कामगार कामार येवंक नाशिल्ल्यान नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार चाळवलो। कामगारांनी कामार येवचें म्हूण ताणें कामगारांचेर दबाव लेगीत हाडलो, पूण कामगार काय आयकूंक तयार ना। पयलीं कंत्राटाचें नूतनीकरण करात, उपरांत कामार येता ह्या आपल्या मागणेचेर कामगार ठाम रावले। ताका लागून पालिकेची गैरसोय जाली। तशेंच ऑक्टोबर म्हयन्याच्या पगारा विशीं कामगारांनी नाराजी उक्तायल्या। ऑक्टोबर म्हयन्याचे 31 दीस आनी 3 भौशीक सुटये दिसा लेगीत काम केल्लें। अशें आसून लेगीत पालिकेन फकत 24 दिसांचो दिसावडो दिला म्हूण कामगार सांगतात। काल 2 तारीख 2 नोव्हेंबर आनी तांकां डेली बेज म्हणून कामाक घेतिल्लें आसा आनी तांची ऑर्डर काल सोंपता। आजचे दिसा काम करपाक तांकां ऑर्डर ना जालां। आनी सायड बाय सायड ताणें हेंवूय एलान केल्लें आहा की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिता जाल्यार टेम्पररी स्टेटस दिता म्हणून तांकां सायन बायन घेतले आहा ब्लँक फॉर्मार। आतां तांकां तेंवूय खबर ना एक्झॅक्टली तांकां कितें टेम्पररी स्टेटस म्हणटा कितें म्हळ्यार तांकां कितें सुमार बेनिफीट मेळटले, कशें कितें पगार कितलो आहा तेंवूय सुद्दां कांय ना। आनी जो सुपरवायझर तांचो आसा ताणें तांकां सांगलां तुमी कामां जॉयन जाता जाल्यार जावा, पूण तुमकां ऑर्डर 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान मेळटले म्हणटा ते। आतां 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान ते कामाक कशें वचपाक शकता विदावट ऑर्डर समजला। फाल कितें जाता तांकां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? गेल्ल्या म्हयन्याक तांकां 31 डेज आसा ऑक्टोबराचे, तेजे भायर 3 हॉलिडे आहले। 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दसरा जेन्ना आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक एक्सपायर जालो ती पब्लीक हॉलिडे आनीक दिवाळीची पब्लीक हॉलिडे, हे 3 दिसांकूय काम केल्लें आहा। सो इन एडिशन केल्लें आहा, एक्स्ट्रा पेमेंट मेळपाक जाय आशिल्लो, पूण आज तांकां सांगून येता की फक्त 26 दिसां पगार मेळटलो म्हण तुमकां आनी उरल्या दीस नेक्स्ट म्हयन्या एडजस्ट जातले। हें काम समजना कांयच। सरकाराचे प्रक्रियेक थोडो वेळ लागता। कोणे तरी तांकां भडकायला देखून कामगार काम करपाक पळयनात। खंयचो कामगार मस्ती करता ताची गय करचे ना अशी शिटकावणी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिल्या। म्युन्सिपालिटीची परंपरा आसा, हेजे पयलीं ऑर्डर गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस आसता, आज ना फाल्यां एक दीस ऑर्डर एक दीस फाल्यां डिले जाता। हाजो अर्थ ना अशें की कोणें तांकां भडकयलें आनी कामां येना हें हांव सगळें ऑफिशियली नोट करतलो। हांवें शुक्राराक सकाळीं डीएमएक फोन केल्लो, ऑर्डर फायनान्शियल एप्रुवलान ऑर्डर रेडी आहा, तांकां ब्रेक बी कांय दिवपाचें ना। ऑलरेडी तांकां टेम्पररी स्टेटस लायला म्हूण सांगिल्लें, तांकां ब्रेक बी कांय दिवपाची गरज ना आनी आतां तांकां ब्रेक दिवपाची गरज ना, कळ्ळी? अशें म्हाका डीएमएन सांगलें। जेन्ना डीएमए म्हाका सांगता पळय, हांवें ऑलरेडी सगळ्या ऑफिसरांक इन्स्टिगेट केलें, रोहिताकूय सांगिल्लें, अब्दुलाकूय पर्सनली हांवें फोन केल्लो, कळ्ळें न्ही? कोण मस्ती कामगार मस्ती करता पळय ताची गय केल्ली वचना आनी कोण ताका इन्स्टिगेट करता पळय तांचीय गय केल्ली वचना। आमी सिन्सियरली काम करता, हांव वॉर्न करता सगळ्यांक, कळ्ळें? ते सगळें जातलें, कोणाकी जावपा दी सगळें जातलें। कोण मस्ती करता पळय वर्कर तेंची कोणें गय केलें। डीएमएन क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आसा, कोण लेबर मस्ती करता तांचें नांव नोट करप, कितें करपाचें आमी पळयता अशें। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग मलकारणेकार। आयतारा वागातोर नायट क्लबात 5 बनारसी पर्यटकांक बाउन्सरांनी मारबडय केल्ली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पर्यटक आनी बाउन्सरां मदीं बारीकसो वाद जाल्लो आनी तांचे रुपांतरण मागीर झगडेत जाले। ह्या प्रकारा उपरांत पर्यटकांनी हणजूण पुलीस स्टेशनांत मारबडय जाल्ल्याची कंप्लेंट केली।
They're both of them. They are 18 and 19 years of age. And the bouncer, he was running behind them. We were literally begging कि please हो गया जो होना था, let it be, जाने दो, हमसे गलती हो गई, please अब जाने दो. And then they were running, मतलब दौड़ाते हुए सीढ़ियों तक, एंट्रेंस तक आए हैं, पीछे से मारा है. और जब कोई आ रहा है बीच में, जैसे माय सिस्टर के, उसको दे स्लैप्ड हर, और वहाँ पे फीमेल बाउंसर खड़ी है, मेल बाउंसर इज स्लैपिंग अ गर्ल, और उसने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं, लिटरली किसी ने कुछ नहीं करा. वो मेरे भाई है, हम सब भाई बहन हैं. गोवा ट्रिप पे आए थे घूमने, 3 दिन से यहाँ पे हैं. और हम यहाँ एक क्लब गए थे कल रात को, रोमियो लेन, बहुत नाम सुना है उस क्लब का, पर जाने लायक बिल्कुल भी क्लब नहीं है वो जाने लायक. हम वहाँ गए, हम बैठे, थोड़ा बहुत खाना पीना खाया. वहाँ के स्टाफ हमसे बदतमीज़ी करने लगे. उन्होंने हमसे बदतमीज़ी की, हमने सामने से माफ़ी मांग ली, क्योंकि हमें कोई नाटक नहीं चाहिए. हम घर से आए हैं, हम दूर हैं. वी सेड वी आर रियली सॉरी सर, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, लीव अस. उसने बोला ठीक है जाने दो. उसके बाद हम बिल पे करके वापस जाने लगे 2 घंटे बाद. एक बदतमीज़ी उन्होंने आते आते की हमारे साथ, कुछ नहीं बोला, हम बिल पे करके वापस जा रहे थे. वो भी एक कन्फ्यूजन था, और जो हुआ वो एक कन्फ्यूजन था. हमारे टेबल के टेबल बगल में साइड वाले टेबल था, टेबल पे खा के छोड़ के गए थे लोग. वो भी एक लेफ्ट बिहाइंड. हाँ, खा के रख के गए थे ड्रिंक, और वो छोड़ी हुई थी, जूठी प्लेट रखी हुई थी. हमारे भाई आए, लेट आए वो हमसे, तो उनको लगा कि अरे हमारा ही टेबल है, उन्होंने उठा लिया. उन्होंने सिर्फ उठाया है, और वो मैनेजर आके तुझे बाहर निकाल दूंगा, तेरी औकात क्या है, तू है कौन, मैं किसको कॉल करेगा, मैंने कहा भाई क्या हो गया. ही वॉज कम्प्लीटली ड्रंक. एक ग्रुप ऑफ पीपल 10 से 13 बंदों का एक ग्रुप आया मेरे पास में, और उनको अच्छे से टेबल दिया गया, उनको कंफर्टेबल किया गया, बैठाया गया टेबल पे. उसके बाद वो ऑलरेडी थोड़े ड्रंक थे. उसके बाद में वो आए, उन्होंने अपना खाना वाना ऑर्डर किया. एक साथ में जो टेबल चल रहा था, एक और टेबल, वो वहाँ से स्टार्ट वहीं से हुआ है कि वो ड्रिंक उठा के उनको पीने लगे. तो वहाँ पे जो वेटर जो सर्विस कर रहा था, वेटर ने बोला कि सर आप दूसरे की ड्रिंक उठा के मत पिए, क्योंकि वो भी अपना पे कर रहे हैं. उन्होंने बोला, उन्होंने सीधा, शायद उनको मना करना उनका ईगो पे लगा, और सीधा उन्होंने बोला ड्रिंक की क्या बात है, मैं तो तेरे को खरीद दूँगा. वो बिल्कुल एकदम स्टार्ट फ्रॉम द बुलिंग कि वो बिल्कुल मिसबिहेव तरीके से बात कर रहे थे, क्योंकि थोड़े ड्रंक थे. तो वो लड़के ने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने सीधा मैनेजर को इन्फॉर्म किया. मैनेजर आया उनके पास में, मैनेजर को बताया गया, सारी चीज़ बताई कि ऐसे हुआ है. आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद में फिर क्या हुआ कि दोबारा वो खाना और ड्रिंक्स दोनों उठा के वो पीने लगे. दोबारा लड़के दौड़ के गए स्कूटी. मेरे पास सिर्फ नीचे एक फीमेल बाउंसर थी, 2 मेल बाउंसर थे, और वो सिर्फ 9-10 लड़के थे. तो 9-10 लड़कों के सामने 1-2 लड़के वो क्या ही करेंगे. तो ऐसे हाथ छुटाने में धक्का मुक्की हुई है उसने. उसके बाद में उनको स्पोर्ट किया है और उनको बाहर निकाला. ये पूरा मैटर, रेस्टोरेंट के अंदर कोई झगड़ा नहीं हुआ है. इनको इंटरेस्टली इन्होंने झगड़ा किया सीढ़ियों पे आके, और स्पेशली बॅक एरिया में गए. गोंयांत सध्या खून मारामारी ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी वाड जाल्या. गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या. आता कायदे रक्षकूच म्हटल्यार पुलिसूच गुन्यांव करतात. ह्या खातीर सरकार जबाबदार आशिल्ल्याचो आरोप आपान केला. तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान राजिनामो दिवचो अशी मागणी आपान केल्या. सध्या लॉ अँड ऑर्डर कम्प्लिटली कॉलॅप्स जाल्लें आसा, आनी आमी पळयता की क्रायम्स इतले वाडल्या, म्हळ्यार फाटल्या वर्साचे ह्या वर्सा सुद्दां कंपेर केलें जाल्यार कितलेशेच वाडिल्ले आसा. आनी हांव क्रायम्स म्हणटा तेन्ना हिनस क्रायम्स, म्हळ्यार जे देर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट टू इट. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रायम्स लायक सायबर क्रायम किंवा फायनान्शियल फ्रॉड्स किंवा लँड स्कॅम किंवा जे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे भ्रष्टाचार आसा पळय ते सुद्दां क्रायम्स. पूण आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज क्रायम्स जे लोकांचे सेक्युरिटीचेर, स्वताचे तांच्या पर्सनल सेफ्टीचेर जो थ्रेट जाल्लो आसता, तसले क्रायम्स म्हणटा, हिनस क्रायम्स. आनी आमी कितलेशेच इन्सिडंट्स पळयता की कंप्लेन दिता सुद्दां तेन्ना पुलीस आर नॉट व्हेरी कोऑपरेटिव्ह इन फायलिंग FIRs. आनी ताचें कारण म्हणजे बिकॉज तांचेरूय प्रेशर आसतलो की बाबा कमी केसीस रेजिस्टर करात, कित्याक स्टॅटिस्टिक्स वाडटा म्हणून. मागीर लॉ अँड ऑर्डर जी सिस्टम आसा गोंयांत, जी पुलीस मशिनरी आसा, इट लुक्स लायक देर इज एब्सोल्युटली नो फियर ऑफ दॅट सिस्टम. देर इज नो डिटरंट. खंयच्याच क्रिमिनलांक आज कसलोच भंय उरिल्लो ना. लोक जाय तशे क्रायम करतात, कित्याक खंय तरी लास्टाक तांचो कोण तरी पॉलिटिकल पेट्रनेज आशिल्लो आसता आनी तांकां ह्या क्रायमांच्यान भायर काडटात आनी कांय एक्शन जायना.
सो दिस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आम्ही हाचो निशेध करता आणि म्हाका दिसता बाब प्रमोद सावंताक आतां चिंतूंक जाय. Maybe he is thinking that home minister म्हणजे he has to sit at home while crimes are committed outside. पण that is not the meaning of home ministry. आणि तुमचेकडे जर ही होम मिनिस्ट्री सांभाळना जाल्यार जशी तुम्ही PWD मिनिस्ट्री आणि कोणाक दिल्ली आसा ही होम मिनिस्ट्री काढून सुद्धा आणि कोणाक दियात. तर हे आशिल्ले 10 AM बुलेटीन. गोमंतकाच्यो अश्योच खबरो पळोवपा खातीर आमचे सगळे प्लॅटफॉर्म सबस्क्रायब करा. यूट्यूब, फेसबूक सगळे सबस्क्रायब करा आणि अशाच अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 5th of November till 9th November. Venue, Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820283877 or 9323286877. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दियत